सुपाची फूड ते साखळे हॉस्पिटलाच्या जंक्शना मेरेनचो रस्तो हो डक वेवस्थे सयत मॉडेल प्रकल्प आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। ह्या रस्त्यात वीज, उदक, घाणयारे उदक आनी हेर केबलांची वेगळी वेवस्था केल्या। देखून फुडल्या 30 वर्सां खातीर रस्तो खणपाची गरज पडची ना अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें। साखळेंतल्या मल निसरण प्रकल्पाचें काम पुराय जाले उपरांत रस्तो परतून सुरू करतले आनी येरादारीची कोयणीचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर नव्या बायपास रस्त्याचोय विचार सुरू आसा अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। होंडा रोड जो आसा पळय न्ही हो एक मॉडल रोड विथ ऑल युटिलिटीज करपाचें अशें सरकारान थारायलां आनी त्या निमित्तान GSIDC एज अ एजन्सी म्हणून हो रोड करपाक घेतला आनी हो रोड करता आसतना आमी जेका सदोदीत युटिलिटी डक्टच्या बाबतींत उलयताले म्हणजे हेतून वॉटर सप्लायची पायपलायन, सिवेजीची पायपलायन, इलेक्ट्रिसिटीची केबल्स आणि नेटवर्क म्हणजे जे बाकी सगळे गॅस पायपलायन पासून सगळी पायपलायन ही रस्त्याच्या सकयल आसपाक जाय आनी एकदा रस्तो केल्या उपरांत 30 वर्सां परत तो रस्तो करपाक जायना। ह्या बेसिसाचेर हो मॉडल रोड करपाक घेतला जेणे करून अशाच पद्दतीचे रेप्लिकेशन्स जे आहा पळय न्ही गोंयान इन फ्युचर बाकीचे कडेन करपाक मेळटले म्हणून इट इज एप्रॉक्सिमेटली कितले किलोमिटर 3 किलोमिटर रोड जावप पळय म्हणजे होंडा जंक्शन टू द साखळी हॉस्पिटल जंक्शन 3 किलोमिटरचो रस्तो एक करून दाखोवप मॉडल आनी हो केल्या उपरांत हेजे रिप्लिकेट जे आहा पळय हे परत करप जेणे करून परत जो रस्तो करचो पडटा आनी परत बिचलीन घालचो पडटा हो एकदाचो विशय सोंपतलो वन टायम आनी हो सक्सेसफूल प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत अशाच पद्दतीचे प्रोजेक्ट सगळे करपाक जर साखळी सगळी कडेन म्हणजे ज्या जाग्याचेर रोड आहा थंयसर क्रॉस ड्रेन दवरप किंवा लोकांक येवं वचपाक क्रॉस एवेलेबल करप आनी बाकीच्यो सगळ्यो फेसिलिटीज अंडरग्रावंड करप। साखळी सिटीन जी सध्या वाहतूक कोंडी जाता आणि रस्तो बारीक आहा त्या खातीर कितें प्लॅनिंग आतांच्या घडीक जे आहा पळय न्हू विशेश करून आमी वेगवेगळे कडेन सिवेजीच्यो लायन घालपाक सुरवात केल्या म्हणून आनी साखळेंतल्या शहराचो तसो म्हज्या काळांत हांवें 2 कडेन एक म्हणजे आमचो लाकडी पूल बांदल्या कारणान कारापूर आनी तेवटेंतल्यान येवपी बिड्डेंतल्यान लोक आवट एंड आवट वता ओके। आतां डायरेक्टली फ्रॉम द बेळगांव आनी हांगातल्यान लोक येवपी जे आहा पळय न्ही तांकां दुसरो अल्टरनेटीव ना बट ताका आमी बायपास जो आसा म्हणजे फ्रॉम द कारापूर सर्वन टू डायरेक्टली टू द होंडा जंक्शन हाज्या पर्यंत बायपास करपाचो येवजिला ताच्या खातीर रिजनल प्लॅनाचेर बाकीचो रस्तो जो आहा तो सुरू आहा इन फ्युचर तो बायपास केल्या उपरांत ते बंद। चलो।